तुम्ही परत पळयत आसा पुरोची आमगेल्या समाजाच्या स्वयंसेवक बायल मनशो कोट्ट विंडीत आसाची म्हळ्यार पंढरापुरांतू ह्या एक आमगेल्या कार्यक्रमांतू आमगेल जन कर्नाटक मात्र नाही काही आमचेगेल पुरा काही आसा तांणी पूर हांगा येवन ह्या कार्यक्रम भाग घेताना तांकां एक खाण जेवणाचे एक विशेष जेवण कोट्ट समेत एक करत असेल एक तयार जात आसा ताजे म्हळ्यार कोट्ट विंडीत आसाचे आमगेल्या पुरा बायल मनशां तांगेले एक अभिप्राय घेवयात आनी ह्या कामांत न्ही पुरा फुल्ला काम आसा पुराण सर्व रितीन तांगेले एक स्वयंसेव जात आसा निमगू आमगे टू पूर्णिमा पूर्णिमा शेणे नमस्कार कसा म्हणतात आम्ही हरि ओम आम्ही सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठानकून आमकां ज्ञापन हाडला हांगा मस्त खुश म्हळ्यार प्रत्येक विशयान आमी पार्टिसिपेट करता आसा ती आमकां तितलेची आमगेले चेडू आमकां एनकरेज करता आसा ती एक म्हळ्यार प्रत्येक विशयान हांगा खाण जेवण जेवो आनी विंगड काम करचें जेवो चंद करून काम जाता आसा कोणाले कसले भेदभाव ना अशी आरामेर करता आसा तेमी एक म्हळ्यार मस्त खुश म्हळ्यार सकाळ उठयतना कोणाके पोट आनी वाट जायनाची ताका दाव तसलेची कोट्टवे उडदा पोळवे असल पुरा कर वचून वारगटल्यान आमी हांगा रप्ताना एक्चुअली दायन आमगेले विंगड पुरा फूड केल्यार तेल्ला खाण केल्यार पोट वाट जाता जाल्यार ते मस्त अर्थ करून घेवन तांणी सकाळी फुडें ते खाण आनी दवरलेले ते मस्त खुश जाता आसा तशी विंगड काम जालें तिकी फूल घालतूच जेवो आनी प्रत्येक कामय आमी चंद करून करता आसा ती एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार आमकां कुटुंब जावन येवचें अशी जावन येवचें मस्त डिफरन्स आसा घरले थोडे काम केलें आसतना आमचे टायर्डशे परत जेवचें आसा हांगा देवाल दयेन सोम्याल आशिर्वादान आमकां मस्त हुम्मस येता आसा कितलें काम केल्यार नाका म्हूण दिसना तें एक आमकां मस्त खुशी विशय आतां आमगे रट्टू कुंदापुरा लागून हांगा येवन सेवा करता जाल्यार वसंती आर पंडीत आसाची तांगेले एक अभिप्राय निमगुव्यात आनी हांगा येवन एक स्वयंसेवक जाल्लीची नमस्कार कसं म्हणटा वसंत माई काय ना हे युथ GSB ना आमगेले मंगळूरचे ना सुकृतींद्र स्वामीले प्रतिष्ठानದ कुणू हे कार्यक्रम चलतास म्हण हांव आयकल्या नित्य व्हॉट्सएप पळयता आसत आमी एक महिने देखून हांगा स्वामीले उपस्थितींतू व्यासरगपतीला सन्निधानांतू विठोब रकुमाई सन्निधान सप्तावळार आमकां एक भजनेक अवकाश करून दिल्लो आसा पदे आमगेले नागेश प्रभू मामाका निमगे ताचे कशेवेचे कसने कितें म्हणगे न्हू हे कार्यक्रम म्हळ्यार एक अभूतपूर्व जावन सकल म्हण आमचे गेले एक GSB समाजाक मेळ्ळेलो व्हड अवकाश तांतू आमकां कुंदापूर पेटे वेंकटरमण देवस्थान देखून आमगेले वेंकटरमण दये दक्कून हांगा विठोब रकुमाई देवस्थान दक्कून आमकां एक व्हड सुयोग म्हणलेता आनी कसं म्हळ्यार हे कारण करता म्हळ्यार आमगेले श्री सिद्धिविनायक महिळा भजना मंडळ आसा प्रति नवरात्रींचो आमगेले देवस्थान ते चिक्कम्मा देवी देवस्थान म्हण आसता आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे जागो ते प्रति नवरात्री भजन आपयलें आमकां ते एक भटमा म्हण सांगिल्लें अम्मा ನಿಮ್ಮ ಭಜನೆಗೆ ವಿಠೋಬ ರಕುಮಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ तेदाव नमक ते एक सत्यवाक्य कोण दिलेलं सर केलं म्हणून आमगे GSB समाज म्हळ्यार एक प्रत्येक खंयचे गांव गेले रे ते स्वामेल कॅम्पस कसं जे वॉलंटियर जावन काम करचेस पळय ते भारी एक चंदाई विंगड खंयचे वाडचे जेवो उश्टी काडचे जेवो कोट्ट विंडो जेवो प्रत्येक आमी पयली तुमगेला हांगा कयले ते मंगळूरांतू त्या कार्यक्रम आयले ते स्वामेल आसतना सहस्र कुंकुम मार्चन जाल्ले तेन्ना टाइम आस म्हूण सांगून हांव टूर कंडक्ट करता आसता मामा केन्ना हे टूर आतां कंडक्ट केल्ले हांवेंचे केलें म्हळ्यार आमगेले भजने दक्कून आमकां सगळ्यान सहकार दिलेलो आसा थंय लागीं तिचे टाइम आस म्हूण सांगून आमी ते ह्या बटाट आंबडकर तेका रब्बील आसा तेन्ना आमकां किरण पैनेका इंटरव्यू घेतिल्लो आसा तुम्ही एक म्हाका एक अवकाश दिलेले का अनंत अनंत धन्यवाद आता आमगेलो अनेक वॉलंटियर आसा अरुणाजी नायक तांणी कोड्या लागून आयले तांगेले एक आमी अभिप्राय निमगुया नमस्कार हांव अरुणाजी नायक म्हणून कोड्याळच्यान आयल्या हांगा वॉलंटियर जावन काम करता म्हणून आयल्या आमगे वीर व्यंकटेश पांय पळोवन घेवन सर्व जनांक नमस्कार करून घेवन हांव उलयता आसा हां म्हाका मस्त खूश जाता सरकार काम करता म्हळ्यार पुरा जन मेळून घेवन पुरा काम तें काम हें काम म्हणना सकाळी उठयताची खंय काम आसता थंय वचून काम करता फूल घालताय कोटपिंड दिताय वाडचे राबता पुरा तशें जावन म्हाका मस्त खूश जाता आसा पुरा हांगा आसीन पुरा आमगेली जना विंगड कोणेय नाची आमगेलें खाणां आमगेलें जेवण आमगेलें कामां पुरा आमगेची म्हूण मस्त खूश जाता देवाल काम करका आमकां लायक पुरा जनाका लायक पुरा जना देव बरें कर म्हूण सांगून पांय पडटा
हां दीपा एमचणे म्हणून कुंदापुरादोन आम्ही कुंदापुरादोन सिद्धिविनायक भजना मंडळी तांतूतल्यान आमकां भजनेक हांगा अवकाश दिलेलो 8 to 9 सकाळी तर आमी आनीक आमगेले स्वामेल उडगास कोनू युट्यूब मोबायल उडगास कोनू ते आमकां एक अवकाश मेळ्ळेलो म्हाका बारीकूच दिले हांव बाथरूमाक मुतू वतना पांय निसून पडलेली हाजे तांतूतल्यान खंय माड्या रुका दोन नारळ पडले डाम मनी पण कुर्ता लागील गाली पडलेली जाल्यार आज सकाळी कसं की देवा दयेनं देव त्या पद घ्यायला म्हणून सांगून देवान म्हाका रक्षण केलें काही आमी दत्त गुरू मंदिर ते हांगा काही हांगा लागींच थंय गेलेली थंय पडलेले हांगा पडलेले न्ही जाल्यार ते देवान म्हाका राखले म्हूण ते दत्तात्रेयन आनी विठो ब्रह्ममाईन आनी आमगे वेंकटरमण आनी गुरू स्वयंद्र तीर्थाले मस्त म्हाका भारी खुशी ते स्वामी म्हणून हांव म्हाका काही केलं रे तशी पांय पडटा तितलो खूश म्हाका ते स्वामी म्हण ते स्वामेल आजेन आशिर्वादनूच म्हाका ते कसले जाय न्ही म्हूण हांगा अशी खोट्टी विणटा म्हणटा म्हाका एक कसले एक वॉलंटियर जावन काम करता सादं एक अवकाश मेळ्ळो बारीक खूश जालें पांय पडून देव सर्वांक बरें करूं म्हगेलें नांव शोभा कामत उडपी दाखोवन आयला आमकां अजीत पैन आपूण हाडलें आमकां भारी खुशी जाली रयला रे बसा रे जेवण खाणाक खंयच्या उणी करनी आमी बरे हाजेर येवन हांगा येवन पावली ते आमी अजीत मामान खंयचें काम सांगलें की तें करता आसा ते वॉलंटियर जावन च्या कापी दिवच्याक जावं अथवा हांगा क्लिनींग कसाने पडल्यार बकेटां व्हरून घालचें तें पुरा आमी केलां जाल्यार आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद आसूं म्हूण हांव भावना करून घेता अजीत पयले अम्माक अन्नाक आयुश्य आरोग्य दिवका अजीत पयले बायलेक चेरडाक आरोग्य दिवन अनेक वेळा आमकां अशी आपूण हाडटाची संयम इंद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वादान आमकां अनेक वेळा येवताची आमी तेंगेले स्वाम्याल थंय शिलान्यास गेलेले बिल्डिंगा खातीर थंय पुरा वचून आयलीं ती आमकां भारी खुशी जाली ताका पुरा कारण अजीत पै मामू म्हणून न्हू हांव म्हगेले 2 उतर कैद कर कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः म्हणटाची म्हळ्यार आमगेले वेंकटरमण आमगेले इश्टार्थ केन्नाय आमकां कसन सांगले रे आमकां हें नमगताची म्हणटाची तेशींची म्हगेले इश्टार्थ आशिल्ले पंढरपुरा येवन भजन करता म्हणून ताका अजीत मोहन म्हणलें भजन करतना मस्त जन समय तुम्ही वॉलंटियर जावन येताचे म्हणून आमी खुशी ओपून घेतलीची केदनेची आमी कसन लेखता पळय देव ते केदने आमकां कोरून दिता म्हणजे हेंच साक्षी आमी 46 जन सिलेक्ट जाल्लींची तांतू 27 जन मात्र सिलेक्ट जाली तांतू हांव ऐकली ते एक म्हगेलें भाग्य म्हूण लेखता लाटरी उठेल म्हणके जनाक 46 जनांतू हांव एकली म्हूण लेखिल्लें कडेन तांतू 27 जन जालींची तांतू हांव ऐकली तेन्ना म्हळ्यार देवाल म्हणत हांव हांगा काम करता म्हूण आशिल्लें तशी हांगा कसन पळय आमी भूलोक ना भूतो ना भविष्यती म्हणतो भूलोक स्वर्ग म्हणल्यार हेंच म्हणलें एक लागता आमी स्वर्ग पळयनी मात्र हांगा स्वर्ग दिसता म्हाका तितलो अनुभव जाता आनी स्वामेल हांगा शिलान्यास जाले पयलीं देव शिलान्यास जाले काशी मठ पुरो जन पळयता शिलान्यास जावचे पळोवचे कोणाक सादारण भाग्य मेळना ते भाग्य म्हाका मेळ्ळा देवस्थान जालां तर आनी ते स्वामेल ते देवाला अलंकार दवो स्वामेल ते अभिषेक दवो त्रिकाल पूज दवो ते पळोवचे भाग्य म्हाका मस्त मेळ्ळा हांगा आनी अजीत मामाक मस्त हांव सांगचें म्हळ्यार अजीत मामाक मस्त धन्यवाद करता तांणी आमकां सिलेक्ट करून हांगा हाडला तांकां तांगेले चेडवांक आनमाक केन्नाय भाग दिवो आनी आमकां मुखारी अशी आमकां सेवा करता तशी आमकां हें दिवो म्हूण हांव सांगता आनी हांव केन्नाय हांव करचें सांगचें म्हळ्यार कोणाक कसन कश्ट आसले रे देव तांकां कश्ट पर निवारण करून दिवो केन्नाय आमची GSP समाज सगळे वर्ल्डांतू तांगेले सेवा करता फेमस जावन GSP समाज यूथ ऑफ GSP फेमस जावन येवं म्हूण हांव देवाला मागून घेता हें म्हाका एक अवकाश दिले सुखरतीन स्वामी ट्रस्टाक हांव कोटी वंदन करून एक 2 उत्तर सर म्हाका अवकाश कोण दिल्ले यूथ ऑफ GSP कोटी धन्यवाद हरि ओम देव बरें कृष्णार्पणमस्तु।